आता खबरो विस्तारान बायणा वास्कोच्या IDBI बँकेची एटीएमांतल्यान काल अचकीत दोबरांत पयशे भायर सरपाक लागिल्ल्यान लोकांनी ह्या एटीएमांतल्यान पयशे काडपाक बरीच गर्दी केल्ल्याचे चित्र दिसले। 5,000 काडपाक गेल्ल्या मनशाक 10,000 रुपया जाल्यार 10,000 काडपाक गेले उपरांत 20,000 रुपया एटीएमांतल्यान भायर सरपाक लागिल्ल्याची घडणूक ह्या वेळार घडली। म्हयन्याच्या निमण्या दिसा बँकेच्या एटीएमांतल्यान चड पयशे येवपाक लागिल्ल्यान कांय जाणांनी खोसूय उक्तायली। मात हे प्रकरण बँकेच्या लक्षांत आयले उपरांत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिशे सयत थळार धांव घेत एटीएम बंद केले। अशी गर्दी पडल्या म्हणपाक 1,000 घाली जाल्यार 10,000 येता, 5,000 घाली जाल्यार 12,000 येता। म्हाका पयलीं अशें जावपाक शकना एटीएमान एक्चुअली हे कशें जालें कळना पूण जालां खंय लोकांनी पयशे व्हेले 5,000चे 12,000 सुद्दां व्हेले खंयचे उलयता आतां। मागीर हांवें थंयच्यान पुलिशेक हांवें कॉल केल्लो एटीएमा कडेन गर्दी आहा मातशें तुमी वचून पळया म्हणलें जाल्यार थंय आनी कितें गर्दी पडल्या म्हणून एटीएमान पयशे खरेंच हांव खबर ना तुमी वचून चॅक करा म्हणून हांवें पुलिशेक वाचून हांवें फोन मारला। मागीर ते येयले येता म्हणसर 5-10 मिनटां काडली तेणी मागीर तांकां खरेंच मेळ्ळें आनी आतां हांव आयलां हांगा जाल्यार पयलां सेम जाला मरे हांगा। सद्याक कितें जालां म्हणल्यार हेंच्यांनी आतां पुलीस तेंच्यांनी IDBI तेंचे हे येयल्ले IDBI बँकेचे तेंच्यांनी सेटल आतां बंद केलां आतां। थँक्यू।